Garatwan A7. Devacha Dongratsuruya Tacha Mondiransuruya Devacha Dongratsuruya Tacha Mondiransuruya Sorves fora Sordo ramos Sorves fora Chemohundi Soda moros Vohunte Devacha Dongratsuruya Tacha Mondiransuruya Devacha Dongratsuruya Tacha Mondiransuruya. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सव्य असो. तुमचे सव्य असो. बाबा भयणो, ह्या दिसांनी हे सेवा धर्मीक वरोस सोंपत येता आनी येता तो आयतार आदवेंताचो पयलो आयतार आनी शेवटाच्या दिसांनी सेवा धर्मीक वर्साच्या आमच्या शेवटाचो उगडास करता. कशे भाशेन आमी देवा सांगाती सदांच जिवंक आनी ही भाशेन ही तयारी आमची जावंक. तर ह्या दिसांनी आमी हाचेर नियाळ करतना आमचे सासणीक जिविताचो उगडास करून हो नियाळ आमी करुया. आयच्या मिसांत आमी मागता जोझफ केलो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताची काकलूत करून जेजूचो रूप पडोवंक तो पावो म्हणून मागुया. तेच बरोबर आपल्या जल्माचो दीस पाळटा आयज मानुएल डिसूजा तशेंच लावरा पेरेरा तांचेरय देवाचो सुबा आशिर्वाद आमी मागुया. आनी आसिस्तांव आनी दुड्डीन फेर्नांदीस आपलो काजाराचो दीस पाळटा देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालो म्हणून मागुया. आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां उडकून घेवन देवाचे एकामेकाचे बोगसोडे आमी मागुया. हांव पातकी सगळ्या देवा तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो देव सांगता मोराचें अनुसारून वायट बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत मागीर सदांच सांगपाक बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती मागता. सर्वपुरा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थना. मोगाळ बापा, तूं मय पासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोत अदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी कशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चडांत चड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचो. हांवें जुवामान आनीक एक देवदूत स्वर्गार तावन येता तो पळयलो. ताका व्हड अधिकार आसलो आनी ताच्या तेजान सगलो संवसार जिगजिगलो. ताणें व्हडल्यान बोबाट मारली. ते पडले.
मोठे बाबिलोन पडले, तातूंत आतां देवचार आनी मेळी भुतां वस्ती करतात. सगळ्या जिन्सांची ओळशीक कोणी आनी भिरांकूळ सुकणी थंय येताय. उपरांत एक बोलिश्ट देवदूतान दांत्याच्या पेडा सारकी एक फातर घेतली आनी अशें म्हणून समुद्रांत उडयली. मोठे बाबिलोन शार हे पोरी एकाच फारान नेटान शेवटोन पडटले आनी ते केन्नाच आनीक नव्यान दिश्टी पडचे ना. विणो वाजयतल्यांचो आनी वाजोत्र्यांचो नाद, पिल्लूक आनी तुरतुरी वाजयतल्यांचो आवाज आनी केन्नाच तुजे भितर आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर कसलेच तरेचे कलाकार आनी कदींच दिश्टी पडचे नात. तुजे भितर दांत्याचो आवाज आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर दिव्याचो उजवाड आनी कदींच लोकटकचो ना. तुजे भितर व्हंकले न्हवऱ्याचो ताळो आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. कित्याक तुजे वेपारी संवसाराचे कुंवर आसले आनी तुज्या गाडयांनी सगळ्या राष्ट्रांक फसयली. तेन्ना एक व्हड उरपोंजीची बोबाट स्वर्गांतावन हांवें आयकली. सर्वेस्पराक जय, थारोन, मोहिमा आनी पदवी आमच्या देवाक. ताचे निर्णय सात्वीक आनी न्यायीक. आपल्या पोजडपणा संवसार मेळयला त्या नावादीक कळवंतांक ताणें कास्त लायली आनी आपल्या चाकरांक जिवेशी मारल्यात तांचो ताणें सूद घेतलो. आनीक एक फावट ताणें बोबाट मारली. सर्वेस्पराक जय. ताचो धुंवर सासणाच्या सासणाक वयर चडत आसा. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपोवणें घेतलां ती सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. जबाब, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताच्या मुखार, आमाम सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. तो गवंडी, आमी ताच्यो शेळयो मोयमासान चोरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परजा. जबाब, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. ताचे दारवंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरांत भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बरोबर गायात नोमान. जबाब, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायमोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिनकेचे पिनकेंत तो विस्वाशी. जबाब, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक
तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेरुसल्याक फौजीन वेडो घालोलो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताचें घोट्टान लागीं पावलें म्हूण समजात. तेन्ना जुदेयांत आसात ताणीं दोंगराचेर पळून वेचें, आनी शारांत आसात ताणीं भायर सरून वेचें, आनी खेड्या गांवांनी आसात ताणीं शारा भितर वेचें न्हय. तर बरयलेलें आसा तें सगळें पाडून येवचे खातीर सूद घेवपाचे दीस हे. ते दीस येतूच गर्भेस्त्यांचें आनी बाळकांक दूद दितल्यांचें खोटा. देशाचेर व्हडलें संकश्ट येतलें आनी हे संस्थेचेर रागाची शिरोंड उप्रासतली. तीं तोरवारीन मरून पडटलीं आनी तांकां कैदी करून सगळ्या लोकां मदें व्हरतले. आनी विदेशाचो काळ बरोसर विदेशी जेरुसल्याक पांयां तोळा मोस्तितले. सुर्या, चंद्रीम आनी नखेत्रां हांचेर खुणां जातल्यो. समंदीर आनी ताची ल्हारां गरजतात तें पळोवन संवसाराचीं कुळां गाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मरतलीं सुकून. तर अंतराळाच्यो सक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दबाज्यान कुरपे वेल्यान आयिल्लो तीं देखतलीं. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयचें वाचप शेवटाच्यो खबरो अशें करता. जेजू संवसारांतलो मनीस कसो पुनर्जीवन जावन गेलो तेन्ना जायते जाण म्हणटाले तो रोखडोच येतलो, परतून येतलो, तयारी करून रावात. काळ जायतो जालो तेन्ना जेजू मनीस कसो परत येयलो ना तेन्ना कांय काळ फुडारी येयले आनी म्हणूंक लागले, जेजूक तर मेळूंक जाय जाल्यार आमी सगळे एकठांय येवंक जाय आनी सगळे मरूंक जाय. आनी असलेय मनीस थोडे येयले आनी जायते लोकांक एकठांय केलो. कांय फावटी एका व्हडल्या हॉलान वचून थंय सगळ्यांनी जीव दिलो. आकांताची खबर 2000 वर्सां जालीं तेन्ना 95-96 तेन्ना तान सुरू जालेलें. कोण कोण इगोर्जांनी म्हाका फुडें आसा हांव म्हापशा इगोर्जीन आसलो, वाती घेवन येताले म्हणून की 2000 जाता तेन्ना संवसार सोंपतलो, फकत बेंजार केलेल्यो वाती पेट्टल्यो अशें म्हणटाले. तो काळ गेलो. सुनामी येयला तेन्ना लोक म्हणटालो संवसार काबार जातलो. आतां कोरोना व्हायरस येयला तेन्ना देवाची खास्त संवसार काबार जातलो. असल्यो खबरो जायत्यो येयत गेल्या. भावभयणीनो, क्रिस्ती मनशाक आमकां भिरांत ना, कित्याक आमचें जिवीत फोंडान सोंपना. भाग्यवंत पावल रोमकारांक बरोवन 8व्या आबेस्वरान 31वे वळीन तशेंच 30 आनी 8 वळीन म्हणटा, आमी तर क्रिस्ताची, आमकां कोण क्रिस्ताचे सोशिल्लो कोडसरून काडीत. कोणाकूच पदवी ना, कित्याक क्रिस्ताकूच आमच्या जिविताचेर पदवी आसा. म्हणटच ह्यो खबरो जावन गेल्यो ही भिरांत धरून जिवपाची गोत न्हय, कित्याक आमी क्रिस्ताची. आनी क्रिस्ताची जाल्यार क्रिस्ताकूच तर आमच्या जिविताचेर पदवी आसा. जाल्यार क्रिस्ताक मानता तसल्यो कर्ण्यो आमी केल्यो जाल्यार इतलेंच पुरो. एक म्युजिकाचो इन्स्ट्रुमेंट गिटार तर आमी घेतलें जाल्यार ताका 6 तार आसता, स्ट्रिंग्स आसता.
एक एक आपापणाच्या पोटमणे तो ट्यून केल्यार पुरो ते गितार बरें वाजतले ते भशेन वेगवेगळी आमी वी आर अट्यून वीथ गॉड आमी तो देवाक सशी आमचो सूर मेळून घेता जाल्यार आमकां दुसरी भिरांत ना म्हणटच आयची उतरां जेजू म्हणटा हें सगळें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोड रावात तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या जेजूक मेळूंक आमी सदांच तयार आसूं म्हणटच भिरांतीची खबर न्हय कित्याक देवाक म्हज्या जिविताचेर पदवी आसा हो भावार्थ हो बरमाचो आमचो भितरलो उदीक उत्पन्न करून जिवो धरूंक आमी वावुया सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक सोय सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक सोय म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प विदाद बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आत्माक सर्वेस्वर मानून घेवन प्रार्थुया देव आमच्या प्रितीच्या बापाक तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळेन मानून घे तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय पाडटा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदार आनी सासनाचे देवा सर्व कडेन सरकाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा तीर बरभाशान ताचें मैमेमोत येण्याक वत्रेकता देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सगळ्यांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशीन कश्ट मरण ससुत्वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत फातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात
पयलो उद्गार दिवन बाबरताचो गोठ परगटुया. सोमिया Jesu, जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा, तुझ्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें ग्रास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कुडा नोगो शेवतल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नरी आमच्या गवळी बापा, सगळे यात्रेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्या तिथे आमच्या बाबापणीची काकलत कर. खरीत भशेन आमी उगडास करता जोजफ पयलो हाच्या आत्म्याची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हिंगासर आमी मिसाक एकठांय जाल्यार आमची सगळ्यांची दया कर. तुजो आशिर्वाद मानुएल डिसूजा, लावरा पेरेरा आपलो वाडदीस समारंभता तांचेर घाल म्हूण आमी मागता. तशेंच काजराचो दीस पाळटले अशें सावने लुड्डीन तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेन धरून दिता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाचे आसासना. देवाक मानता तसलें जिवीत तुमचें जावंक जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान आदारान कृपा मागुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी दोशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इटायच आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्याक बक्षिता तशी आमची हातकां मुगोस आनी आमकां ताडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या चडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच सगळ्या एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची गाबलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची गाबलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थना. सोर पुरीदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुज्या मोगाचे वेगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्म नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पुरीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेंतल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. San Francis Xaviera, ora cura, radis sancta moga.